राज्यात अन्न आणि वखद प्रशासनाच्यो कारवायो चालूच आसा. दिवचले 4 आस्थापनांचेर धाड घालून तांकां नोटीशी धाडल्यो आणि 1 सील केले. जाल्यार कालांगुडे बेकायदेशीर रितीन चॉकलेटां तशेंच खाद्यपदार्थ भायल्या राज्यांतल्यान विकते हाडून परत पॅक करून गोंयांत विक्री करपाच्या गुदावांचेर धाड घालून सुमार 2 ते 3 लाखांचे सामान जप्त केले. ह्या पदार्थांचे सॅम्पल चाचणे खातीर धाडून दिल्ले आसा आणि त्या उपरांत फुडली कारवाय करतले अशें वरिष्ठ अन्न सुरक्षा अधिकारी राजाराम पाटील हाणें सांगलें. मजगतीं बेकायदेशीर रितीन चॉकलेटां आनी हेर पदार्थ वा खंयची आस्थापनां नितळसाण पाळी नासतना सुरू आसात जाल्यार FDAक रोखडेच कळोवचें अशें आवाहन FDA अधिकारी रिचर्ड नोरोनान केलां. गेले 3-4 महिने आम्ही कलांगूट, कांदोलीम, अंजुना, आरपोरा तसेच पेडण्या बिण्या सगळ्या कडेन आमी रेड्स मारिल्ल्यो कॅज्यू नट्सांचेर. आनी तातूंतल्यान आमकां एक थोडे प्रॉडक्ट मेळून आयले. प्रॉडक्ट म्हणजे चॉकलेट्स म्हणून विकताले आणि हे सगळे डिफरंट ऑफ कन्फेक्शनरी. तातूंत आमकां एक कळून चुकलें की एक महिमा एंटरप्रायजीस, महिमा ट्रेडर्स म्हणून एक जी कंपनी कोण आसा तो ऑपरेट करता आणि ही इज गेटींग सगळे भायल्यान खंयच्यान तरी हाडटा आणि हांगा मार्केटान डंप करता. सो गेले जवळ जवळ 15 दीस आमी तेजे फाटल्यान लागिल्ले. पूण ताणें आपलो जो बिलाचो एड्रेस आशिल्लो तो पार्रा बार्देस गोवा दिल्लो. सो आमी पर्रा बार्देस गोवा गेले सगळ्यांक पिजून काडले, पूण आमकां हाजो वेरेबॉट्स मेळना. म्हणटकीर आमी जेन्ना रिटेला कडल्यान जेन्ना वाट लायली तेन्ना आज आमी ताका सकाळच्यान आमी हांगा ताजे हांगा पाटलाग करीत आमी रांदरावले. जवळ जवळ आतां रातचो जो 9:30 सुमार आमकां ट्रॅक जालो की ताणें हांगा हो एक गुदाम आसा हांगा कलंगूट आनी ह्या गुदामान तो इलिगली विदावट एनी लायसन्स ताणें हो सगळो फूड आर्टिकल हांगा स्टोर करून दवरला. जेन्ना आमकां कळून चुकलें की ही इज नॉट होल्डिंग एनी लायसन्स वीच इज मॅन्डेटरी एज पर द एक्ट आनी तो हांगा सगळे रिपॅकींग एक्टिविटीज आपले स्वताचे लेबल घालता आनी हो इलिगली हो हांगा विकतालो. सो आमी हांगा सगळे जे प्रोडक्ट जे कितें आसा ते कंप्लीट आमी आज सॅम्पल घेतिल्ले आसा. आमी लॅबोरेटरीन धाडटले आनी आमी तेजे रिपोर्टाक रावतले. बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ द एनालिसीस वी वील डिसायड फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन. आमी ताका अनलायसन्स नोटीस सर्व केल्ली आसा, सॅम्पल्स काडले आसा. फाल्यां सकाळीं ऑन प्रायोरिटी दीस वील गो फॉर एनालिसीस चालू केली. येस सर, बार्देसान असे कितले डिस्ट्रीब्युटर्स आसात जे तुम्ही आता क्रॅकडाऊन केल्ली आसा? नॉर्थ गोवान टोटल 3 हाजे मेजर डिस्ट्रीब्युटर्स आसा आणि त्या तिनूय आयच्या दिसाक सावन तिनूय डिस्ट्रीब्युटरांक आमी फुडें हें केल्लें आसा. तशेंच सावथ गोवा डिस्ट्रिक्टानूय एक 2 मेजर आसा, तांची आमकां डिटेल्स मेळिल्ली आसा आनी तांचेरूय फुडली कारवाय जातली. आनी तुमच्या माध्यमान तर ते पळयता जाल्यार आमचो अपील आसा की तांणी करेक्टीव एक्शन स्टार्ट करचें. न्हू की FDA येतले आनी एक्शन घेतले म्हणून रावचें न्हू. दे हॅव सफिशंट टायम जाल्यार करेक्टीव एक्शन करचें. कित्याक आमचो अल्टिमेट एम जो आसा ही करपाक इज नॉट टू पिनलायज कोणाचे बिझनस बंद करपाक न्हू, बट इट इज टू करेक्ट. कित्याक खंय ना जाल्यार खंय हें करेक्शन जावपाक जाय आनी खंय ना जाल्यार खंय जे हे मार्केटान जे मेवता आनी आमचो जो स्टेट आसा इट्स अ ट्युरिजम डिपेंडंट स्टेट आनी लोकली हाजेर खूब मार्केट आसा. सो कोणाकूच हाजेर धोका जावचो न्हू, हो आमचो मेन ऑब्जेक्टीव. सो हाका न्हूय की आमकां कितें एनफोर्समेंट करूंक जाय वा कोणाक फायन घालूंक जाय, आमकां काय अशें स्टॅटिस्टिक्स करूंक जाय अशें कांय ना. आमचो एकूच एम आसा की हें सगळें करेक्ट जावं न्ही. सो तें कशें जावं, FDA येवन जावं वो FDA पावना आसतना कोणें केलें जाल्यार ऑल द बेटर. सो